Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll. Jesus, Jesus, Jesus. मातेवाचें शुभ वर्तमान. तेन्ना लोकां आनी आपल्या शिसा कडेन उलोवन जेजून म्हणलें, मोइसेसाच्या आसनाचेर 2 शास्त्री आनी फारिझेव बसल्यात. म्हणटोच ते तुमकां सांगतात तितलेंय तुमी करात आनी पालात. पूण तांच्या कर्तुबां पोरमोणें तुमी चलूं नाकात, कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिनात. जोड आनी सोंसूं नजो तसली ओजी ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात, पूण ती उबारूंक आपले बोट लेगून लायतशे ना. मनशांक दाखोवंक सगळ्यो आपल्यो कोन्यो करतात देखून समोर तितली सुत्रां आसलेल्या पेटुल्यांच्यो वादो ते लांबयत आसात. तशेंच आपल्या आवरणाचे देगेक लायलेले गोंदे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयल्यो सुवातो देवस्थानांनी पयले वयले जागे तिंट्यार सोलाम घेवप आनी आपणाक मनशांनी गुरू म्हणून पाचारप हीच तांची आसरूस. पूण तुमी जाल्यार तांकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारची म्हूण आशोव नाकात, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळीं भाव भयण. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणून उंच काडूं नाकात, कित्याक एकल्याकूच स्वर्गार आसा ताका मात तुमचो बाप म्हणूंक फावो. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवंक नाकात, कित्याक एकलोच तुमचो गुरू म्हटल्यार क्रिस्त. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटात तांकां देव खाला उडयतलो आनी आपणाकूच खालती जातात तांकां देव उंच काडटलो. सर्वेस्पराचें उतर.